आणि स्पेशली काले पंचायत समज धरतले त्या डे फर्स्ट साकून आमी आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आमकां सांगलें की लॉकडावन अशी पद्दतीन करपाक जाय की खंयच्याच मनशाक भायर सरपाक जायना, डोर टू डोर सगळ्यांक ग्रोसरी म्हणा जे कितें लागता ते अत्यावश्यक वस्तू ज्यो आसा त्यो घर पर्यंत पावय म्हणटकीर आमी स्पेशली इन काले पंचायत आमी 100% लॉकडावन केलें आणि आमी प्रत्येक घराक कडधान्य म्हणा भाजी म्हणा हे सगळे पावोवपाचो प्रयत्न केलो. तेजे भायर गोष्ट अशी आसलेली की जे थोड्या लोकांक घरा वचपाक मेळना ते सोड लोकां कडेन सादारण 1.5-2 म्हयने जाले की परिस्थिती अशी आसा की लोकां कडेन पयशे ना आणि अशी परिस्थिती फोमेंतो सारख्या कंपनीन जर अशा आमच्या पंचायतीक म्हाका दिसता सादारण जे 350 400 फॅमिलीक ते आयज हेल्प करतात की ग्रोसरीच्या रुपान, कारण खूब लोक गरीब आसा. काले पंचायत समज धरतलो जाल्यार मागासलेले गांव आसा काले पंचायत आणि मायनिंग कंपनी अशी भरपूर आसा. वाय ओन्ली फोमेंतो कंपनी. हांव मुद्दम करून कंपनीक एप्रिशिएट करता. हांवें एक लेटर केलें पंचायतीक थ्रू की आमचो गांव अशें मागासलेलो आसा आणि मायनिंग बंद नासलेले कारणान आनी डेफिनेटली 100% काले पंचायताची डिपेंड मायनिंगाचेर आसलेली. हांवें एक लेटर केलें फोमेंतो कंपनी, सेजा कंपनीक आणि चौगले कंपनीक आणि तितूय भितर हांव परत एकदां थँक्स म्हणटा की आमच्या उतराक मान दिवन फोमेंतो कंपनी आज सादारणचे 350 ते 400 फॅमिलीचो उदारनिर्वाह म्हणजे ह्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपल्या स्वखर्चान ह्या लोकांक दिला. हांव परत तांकां धन्यवादय म्हणटा. हांव मनाक आजातल्यान त्यांचो खूब आभारी आसा आणि ह्या कोरोनाक लागून जे गरीब लोक आसलेले तांकां खंय घरांतल्यान भायर सरपाक मेळना आणि त्यांची सामकी अडचण जाल्ली, त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जो हेल्प केला त्याचे बद्दल हांव तांकां धन्यवाद दिता.